सर, हाऊ वॉज द इलेक्शन्स? तुमचे सांग्याचे इलेक्शन म्हणटकर आरोप प्रत्यारोप हे चालूच असता. वी हॅव सीन दॅट. Yeah, elections were fantastic and very peaceful all across. There was no single incident of the people who were calling it as गुंडा राज, दादागिरी जातली, खून जातले, मर्डर जातले अशा पद्धतीचे जे वातावरण निर्मिती विरोधकांनी करपाची केल्ली, पूण तातूंत भितर आमी पडले ना. इट वॉज व्हेरी पीसफूल अँड वी हॅव अचिव्ड समथिंग लाईक 79% ऑफ द वोटिंग ऑन 28th booth. And म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी एज युजल 4 times वी हॅव वन अँड दिस इज द 5th time. आम्ही परत एक फावटी आतापर्यंत 5-4 निवडणुका जाल्ल्यो, ताच्या सगळ्यांच्यानी चड मार्जिन ह्या निवडणुकीन भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक रिवण मतदारसंघातल्यान मेळटले. तशेंच म्हजे 2 पंचायती आसात त्यो 1200 पंचायतीचो भाग जावन आसात. म्हजे सांगे मतदारसंघाचे कावरेपिल्ला आनीक मलकर्णे. सिमिलर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर बीजेपी इन दीज 2 पंचायत ऑल्सो. So we have something around over 60% of the vote हे जाला पळय मतदान ते भारतीय जनता पार्टीक जातले अशें म्हजें अनुमान आसा. So Over to you, Rupesh. So the one factor we have seen during this election is that Goa Forward Party चे सध्या फाउंडेशन ले झाला तुमच्या मतदारसंघात. व्हॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? फाउंडेशन म्हणजे ॲज इट इज देर इज म्हणजे जे बीजेपी एक्सपेक्ट करना ते मायनॉरिटीज वोट्स आसात. फाउंडेशन म्हणटात ते फाउंडेशनाचेरच उरतात, ताजे वयर चिरे लावप जायना. कारण बेसिक फाउंडेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द संघटन, नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी सिंबल और नॉट बिकॉज ऑफ एनी म्हणजे पार्टी चीफ आसा म्हणून न्ही. इट इज बेसिकली जर कोण ना जर जाय जाल्यार पसून ती मतदान बीजेपीक जायना, ते फाउंडेशन आसता. बट वी आर इम्प्रुवींग अपॉन आमची जी बेज आसा ती घट जायत आसा. तुम्ही पहिले जर जाय जाल्यार दिस टायम वी वील बी गेटिंग ऑलमोस्ट म्हाका दिसता की 60% ऑफ द वोट शेअर्स वोटिंग जाले तातूंत भितर. अँड दॅट इज अ गुड सायन फॉर मी इन द फ्युचर इलेक्शन. सो ही रंगीत तालीम म्हणून धरपाची सांगेची की 27ची रंगीत तालीम ड्रेस रिहर्सल? हांव रंगीत तालीम म्हणजे परस एवरी इलेक्शन इज अ ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स. So we never say that Rangit Talim, but in a way, I have got much more कार्यकर्ताज in my fold during this election because 2-3 factors आशिल्ले जे विरोधकांनी ज्या लोकांक लागीं केले ते अनवॉन्टेड एलिमेंट्स आसात म्हणून आमचे कडच्यान बाकीचे त्या पार्टीचे एखादे वेळ काँग्रेसीन आसतले किंवा विरोधक आशिल्ले जे आमचे कार्यकर्त्यांक जॉईन झाले. कारण त्या जाग्याचेर जे लोक ह्या पार्टीक रिप्रेझेंट करतात त्या लोकांची एकूण वागणूक ही म्हणजे बरी दिसना. आणि हे लोक आमी तांचे बरोबर वचप म्हणले जर जायत जाल्यार आमी वायट संगतीन पडटले अशा आशयान म्हजे कडेन कार्यकर्त्यांचो वोग जालो. आणि दॅट वील गिव मी अ सबस्टेन्शियल लीड दिस टायम. सो ओके, ऑल द बेस्ट. आम्ही परत एकदा सर तुमकां कनेक्ट जातले काउंटिंगा दिसा. सो वी वील कम टू नो की एक्झॅक्टली मार्जिन कितली कितें जालें तें. अँड लुकिंग एट युअर स्मायल आय एम शुअर यू आर कॉन्फिडंट ऑफ युअर विक्ट्री. देव बरें करूं सर. तुम्ही पळयतात GNH.